गाडी की म्हणू हे बेल्ला शब्द ऐकलंय री पुराय फुल्ले उडगस जाता सान असताना असल गाडी आयले री ताजी मागशी वच्चेशिले आणि अम्मालेगे काही स्कँडी काढून दिगो म्हणले री खंचकी डब्बे तुकून की जामो चिल्ला तुकून एक आठणे दिसताशिली कितले लायक दिवस नाही माझ्या पुरा आता एक कुल्फी घेता गुंडा गुंडा या रे मामो कुल्फी असकी अम्मा म्हाका केसर बादाम कुल्फी जाय आशिल्लें मेळटा की हां अन्न कोरे एक घेवया रे तशी ಒಟ್ಟು 3 घेवया नवा तू वचून अन्न कापून हाडी हांव हांगा कुल्फी घेता आसता हां माये 3 केसर बादाम नवा ओ ते असणे रे ते कसन रे ओ हांगा दोन्ही बॉक्स आण तू लास्ट ते कसणे रे ते कसन रे ते हळदुवे पचवे असणे रे ते खंयचे आईस्क्रीम माये तुमगेले हे ಮತ್ತೆ आड्योनु मक्काच कसने दिसताना हांव तेकड होता तुम्ही पळया कसन दोका ते काणगे ओ कितले लायक लायक असं पळयले पुराय खावका म्हण दिसता खंयचे काडचें तुले ए पत्तोळी कस करतास गो ते विकतासुची तू की हे मम्मान आईस्क्रीमाची गाडी दवरला की तू ठीक आहे रब्बा येते मग जाव कशीले कुल्फी डिझाईन मेळताना असं की म्हण पळयता जाल्ली गो मारायची तुगेले कुल्फीचे सिलेक्शन की आणखी आसवा हां जाल्ले घेया तुम्ही एक हां मामा तुमके एक दाय की कसन माये लायकच तुमगेले विलावरी मिगेल अंगडीची घेऊन मक्काची विकतास तुम्ही मामा दूध दिलेलं समजाल ना वा आणि तुम्ही कसे असत मामा बाईल चढू आणि आराम असा ना वा तुम्ही हे घेऊन किती दूरवर होता मामा गाडी आईस्क्रीम घेऊन मेल्ट जात की तुम्ही होता ना खाण आणि कोर नाही ना मा हांव चिके हेकट बैसून खाता नी जाल्यार ह्या गुंडास ना निगेलो रे निमगुच्या कस अण्णा तुगेल कुल्फी फुल खाव नाका चिके मक्क दी हांव ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ पळयता अम्मन तेग्ग जनಕ್ಕೆ एकू फ्लेवर घेतील मारया तुगेल विंगड मिगेल विंगड नी सेम ते खा तू नु तुझी अय्यो हे कसं ना मग कुल्फी दिनी मी तुम्ही खाली काड्डी मात्र असा कसन माये तुम्ही न तवळ काढलेले कुल्फी आणि त्या नमुने उलयता रबला रे त्या मेल्ट जायनाशे आणि कसं जाता हांव तुमकां तवळीची कुल्फी मेल्ट जाता म्हणून सांगता म्हूण लेखिलें जाल्यार कसन करचें राजधानी एक्सप्रेस म्हणके उलयता रबलेन ती म्हाका उल्लोचेक अवकाश दिलेलो ना तुमी अय्यो आता कसं करचें मागीर बामणाक आपयता आनी एक घे वचून दिवचें सांगता ए पत्तोळी कस करतास गो तू मिगेल आनी गुंडले तवळी जाल्ले खावन तुगेल दाय न्ही वानके येते म्हाका आनीक दाय आशिल्ले कुल्फी आत्ता एक खेळला मो मराय ती आनी कसले निमगे तसं मायन खाय नी मम्मा तिणें नेलाक खवशिल्लें हें पत्तोळी तशींची एक उल्लोचेक स्टार्ट केलें म्हळ्यार प्रळय जाल्यार कळेश ना तिका हां जायत मरे आनी एक कुल्फी दी अण्णा अण्णा कसं रे गुंडा आता तुगेल कसाने अम्माने आनी एक कुल्फी घेतलं म्हणून तू कोरे आशे देतास की तशी नाही आहे ना मक्क नाही मी गेले टीचरी कोरे एक जाय काय हां टीचर एक वा तिक्का आम्ही कुल्फी कशी वन दिवची रे कसन की अम्मा टीचरीन म्हाका सांगलें तुगेल अन्ना लगी कुल्फी हाण दी म्हूण सांगलें आसू गो पातोळी टीचरीक न्हय हांव ಹೊರಗೇನ್ दिता तुका कसं लेक मात येवन ए अन्नेक दी रे कुल्फी जायत मामा हांव आनी येता लेक पुरो करेक्ट जालें आनी तुमगेल निमित्त आज म्हाका लायक व्यापार जालो मामा आनीक हंग रबलो रे हें पातोळी मेळ पुराणान तूं मेगेल गाडीची कुल्फी वर मेळटा जात की म्हणून ए पातोळी आनी पुणीची ಒಗ್ಗಿ खागोते कुल्फी हांव आनी गुंडा ಒಗ್ಗಿ स्कुला तेकड वचून हें कुल्फी टीचरीक दिवन येतात तेका अण्णा हें कशान ना तू अशी दोर घेवन धांवचे पळयला रे त्या स्पोर्ट्स डे दिवस ते दिव धांवतात पळयना तशी दिसतास होय रे गुंडा कसं करचें न्ही
तें मेल्ट जत्की म्हणलेकून हांव अशी दोरगेन धांवन आयलेलें जाल्यार ही ಸ್ವಲ್ಪ मेल्ट जाल्ली की म्हणून अंतू इंतू गुंडाल स्कूल आयला गुंडा ಟೀಚರ್ ಅಸ್ಕಿ ಪಳೆ ಹಂಗ ನಾನ್ ती त्या स्टाफ रूम अंतस की म्हणून मिस तुमका मिगे लहान पितास ओ अन्न आपण आला रे गुंडा हा या म्हण हा संगील हुಡುಗಾಸಸ್ रे ओ हे कसं रे गुंडा तुगे ನಾನು स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी म्हणके पोज देऊन कसं की घेऊन आयली ती कसं ते ते तुम्ही सांगिल ना मिस हरचक घ्या मिस मिगेल पुत्तन मग सांगले तुमको रे कुल्फी दाव का म्हणून सांगून ताका झाडला पळया आणि अन्न लगीचे हाडसू का म्हणून सांगले काय ना तुम्ही ताका हावून चायलो ओ माय गॉड हांव हे नाही सांगिल मामा हांव सांगिले स्कूलाचे स्कूल फी हाडूक सांगिल हांवें ए गुंडा तुगेल अन्न लेगी स्कूल फी हांडी म्हणल्यार तू कसं रे कुल्फी घेऊन आयला अय्यो स्कूल फी सांगिल व तुम्ही या गुंडान म्हाका कुल्फी म्हणलें सॉरी मिस तुम्ही कसं मामा गुंडा पुणी सानू तुमका कळना वा हांव कुल्फी हाडूक सांगतो वा तुम्ही वर एक स्कूलाची टीचर नाही वा मामा तुम कितले कळना वा अय्यो देवा हे कसं जाल्लें हे एक गुंडान मिगेल मर्याद काण सोडलें हांव एक मास्टर आनी दोग जन मिगेल मर्याद काडचे कसचे तुमका सगळ्यांक हे गुंडाल कितापती इष्ट जाल्यार जाल्यार एक लाईक करा ती तशींची आणि काही तुम्ही कोंकणी टीव्ही यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करणे जाल्यार आत्ता वचून सबस्क्राईब करा ती धन्यवाद.